गोंयांत भोंवडेक आयिल्लो बेंगलोरचो पर्यटक अब्दुल रफिकाची कूड दूधसागर धबधब्या सुवातेर एका फातराच्या पोंदा सांपडली। कुळे पुलिसांनी घडणूक थळार वचून कुडीचो पंचनामो केलो। उपरांत पोस्टमॉर्टम करपा खातीर मडगांव सरकारी हॉस्पिटलांत धाडटले। फुडलो तपास सुरू आसा। गोंयची सैमीक सोबीतकाय पळोवपाक कितलेशेच पर्यटक गोंयांत येतात। तशेंच बेंगळूरूचो पर्यटक अब्दुल रफीक आनी ताची घरकान्न भोंवडे खातीर गोंयांत आयिल्ली। तो वार्काच्या एका हॉटेलांत राविल्लो। बिरेस्तारांत ताचे घरकान्नी सयत तो दूधसागर धबधबो पळोवपाक गेल्लो। तेन्नासावन अब्दुल बेपत्ता आशिल्लो। उपरांत कुळे पुलिशेन अब्दुलाच्या घरकान्नेन कागाळ नोंद केली। कागाळ नोंद केल्या उपरांत कुळे पुलिसांची सोद मोहीम सुरू आशिल्ली। आयतारा ह्या पर्यटकाची कूड दूधसागर धबधब्या सुवातेर एका फातराच्या पोंदा सांपडली। कुळे पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामा केलो आनी पोस्टमॉर्टमा खातीर कूड मडगांव सरकारी हॉस्पिटलांत धाडली। फुडलो तपास आसा सुरू। आमी कुळे पुलीस स्टेशन जी आसा थंय आसा। ज्या जाग्यार गेले बिरेस्ताराक हांगा एक वायट घटना घडली। जो बेंगलोरचो एक पर्यटक आपल्या पत्नीसह तो हांगा दूधसागर धबधबो पळोवपाक आयिल्लो। तेन्ना तेजी बायल जेन्ना आनी तो दोगांय दूधसागर धबधब्या कडेन गेली। बायल तेजी जेन्ना शौचालयान गेल्ली आसता तेन्ना हो मुखार गेलो तो तेन्नाच्यान बेपत्ता आशिल्लो। तेजी कूड आयज हांगा मेळिल्ली आसा। सकाळीं दनपारां तेजी कूड मेळ्ळी आनी पयल्यार तो एक धबधब्याची जे वयर आसा चडपाचे सायडीन जंगल आसा। जंगला कुशीन एक फातर आसा। त्या फातराच्या सायडीन तो पडलेलो आसलेलो। जेन्ना शोधाशोध केली गेली 4 दीस सतत कुळ्या पोलिसांनी वन कर्मचारी फॉरेस्ट खाते हे सोदताले तरी तांकां मेळना। आयज तेजी नेमकी कूड मेळिल्ली आसा आनी तेजी सगळो पंचनामा सविस्तर पंचनामा करून तेजी कूड मडगांव शव चिकित्सा पोस्टमॉर्टम करपा खातीर मडगांव हॉस्पिटलांत धाडलेली आसा। गोमंतक TV खातीर कुळेंच्यान एकनाथ खेडेकर।